हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे आमचे कार्यकर्ते प्रेस एक नॅचरल कॅलामिटी डिजास्टर म्हणजेच ह्या फॅमिलीक भोगपाक पडलें। घर तांचें वास्तवीक कितलीं वर्सां जालें नासलें, कांय लोकांनी मुखार सोडून तांकां एक टेम्पररी स्ट्रक्चर करून दिल्लो मेडीचेर आनी हे सगळे वॉलंटायर म्हणजे खंय चुट्टां आनी बाकीच्यो कापोती आनी हे सगळे लावन घर त्यांनी केल्लें आनी बारीकशी किट्ट पडली आनी संपूर्ण संसार उद्ध्वस्त जालो। तरी बरें ती अशें कितें जायत म्हणून ती शेजाऱ्यागेर अशें आमचे कृष्णा भंडारी तांचेर न्हिदपाक रातचे थंय वताली म्हणून ती सेफ जाली आनी अकस्मात रातचे एकाक दोनाक घराक उजो पेट्टा आनी घरांतलो जो सिलिंडर 2 आशिल्ले एक सिलिंडराचो भरलेलो आसा तो स्फोट जाता आनी संपूर्ण वाडो हादरता आनी सगळे लोक मागीर धांवन येतात पळयतात की घरांत भितर एक तांचो पेपरय उरलो ना, कसलेच तरेचे आधार कार्ड किंवा रेशन कार्ड किंवा कसलेच प्रकारचो डॉक्युमेंट उरनासतना सगळे खाक जाले। जे कितें तांचे आलमारी आसले कपडे आसले किंवा बाकीचे सगळे उद्ध्वस्त जाले। रांदपाचे आयदनां धरून सगळी म्हणजे काबार जाल्ली आसात आनी मागीर आज निवारो ते शेजाऱ्या कडेन हांगा थंय रावतात कृष्णा भंडारी किंवा बाकीच्या कडेन। आनी अशा परिस्थिती भितर हांव दिल्ली आशिल्लो, म्हाका ही रातची घटना कळ्ळी आनी ताज्या नंतर हांवें येतकच हांगा इन्स्पेक्शन केलें आनीक मामलेदाराक बी दिल्लें, पूण तांचे कडच्यान कितें मिळकत येतली कांय येना, कारण सगळे डॉक्युमेंटूच गेल्ले आसात आनीक पयलीं घर बांदलेंय दस्तऐवज ना। अशा परिस्थिती भितर आमी सगळे वटच्यान फॉलोअप करतले, पूण हांवें तात्काळ निर्णय घेतलो पावस तोंडार आसा आनीक तांकां कितें तरी आसरो जाय म्हणून आमी हे जमीन मालक आसात तांचे कडेन आमी संपर्क केलो। जमीन मालकान एक उतराचेर आमकां तांकां घर बांदपा खातीर स्वताची जागा दान केल्ली आसा। हांव खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्याच्या वटच्यान। कारण अशे मनीस दानशूर हांगा तांणी आपलो जागो आयज 1 इंच पसून जागो कोणाक दिना, पूण ताणें आपल्या जाग्या भितर एक परमनंट स्ट्रक्चर काडपा खातीर आनी आमी जेन्ना सांगलें की स्ट्रक्चर काडटा आसतना तांकां एक टॉयलेटाची वेवस्था जावपाक जाय, ताणें म्हणलें की टॉयलेट पसून बांदपाक आपूण एडिशनल जागा दिता। अशे तरेन आमी ते आसा त्या स्ट्रक्चराच्या शिवाय तांकां टॉयलेट बी बांदपा खातीर आमी आमचे वाडकार शशिकांत भाऊ हाणें जागो दिल्लो आसा। हांव खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा, अशे खूब जाण दानशूर येतले। आयज म्हाका दिसता की स्टिफनांनी कांय पयलीं कितें 25,000 कोणा कडेन दिले, पूण ते हांगा पावले ना। स्टिफनान ती चवकशी करची की अशे दानशूर लोक येतात त्या वेळार म्हजेर जाणी व्हिडिओ काडलो की आमदार आसून हांगा पळयना, वास्तवीक पयलीं स्ट्रक्चर बांदता आसतनाय बी हांवें मदत केल्ली। ताच्या नंतर कोविडा वेळारय तांकां गॅस सिलिंडर किंवा जिवनावश्यक वस्तू आमी हाडून दिल्ल्यो, पूण एकटो आमचो यूट्यूबर येवन ते पयशेय ताजे खावन गेलो। म्हणजेच खंयचे मड्याच्या ताळूवरचे लोणी खावपाचे मनीस हांगा लोकांक जे पळय आपूण समाजसेवक म्हणून मुखार सरतात आनी पयशे दिल्ले ते गडप करतात आनीक खूब मोठ्यान सगळ्यांचेर व्हिडिओ काडटात आनीक यूट्यूबर म्हणनाका प्रेस म्हण अशें म्हाका दिसना की प्रेस मेंबर अशें केन्नाय कोणाकय फटयता म्हणून। ज्या बायल मनशेचे घरान भितर कोण करता करविताना ती सदांच आथोणाचेर आसा, चली आसा, पदरान भितर आसा आनी तांकां दिवपा खातीर कोणी मदत करता तुमी समाजसेवक म्हणून आनी ताजेरय तुमी हात मारतात, हाजे सारकें दुर्दैव ना। पूण आयज आमी निर्णय घेतिल्लो आसा की स्वताहून हांगा आमचे कार्यकर्ते कितें नाल्यार कितें हांगा करतले। आयज खुबशे जाणांनी आमकां दिल्या, कोणी तरी खडी दिल्या, कोणी तरी चिरे दिल्या। चिऱ्यांची ट्रीप सांगले त्या बरोबर 10 मिनटां भितर हांगा चिरे पावतात। 10 मिनटां भितर आमकां जसन म्हणटा ताणें आमकां खडी घालता म्हणून सांगलें, आमकां चिरे घाले ते कोण चिरे कोणी घाले रे? रिचर्ड म्हणटा ताणें चिरे घाले। कोण तरी आमकां कस घेवन येता, भाऊन सांगलें आपूण सिमेंट दिता। अशे प्रकारे विविध स्तरांतल्यान मुखार सरले जर जायत ह्या गरीब कुटुंबाक खूब मुखार येतले। जे कितें खर्च लागता तो म्हाका दिसता की हांवें व्हडले कांय करनासतना आपोआप जमतलो। पंचायतीन सांगलें, पंचायतीचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता। आयज जरी ग्रामसभा आसा, सगळे गांवाक तांणी सांगलें आसा आमी थोडेशे उशिरा येतात आनीक हे जे तयारी करपाक जाय ते तयारी करतले आनीक श्रमदानांतल्यान आमी हें घर उबारपा खातीर करतले। गवणे आयिल्ले आसात, आमचो इंजिनियर आयिल्लो आसा आनी एक पक्के स्ट्रक्चर एक ल्हानसो स्ट्रक्चर 2 जाणांक रावपाचो तो आमी तांकां करून दितले। खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या कार्यकर्त्यांनी हांगा येवन आपले श्रमदान दिवपाचें आनी म्हाका दिसता हें घर पूर्ण जाता म्हणल्यार आमी पावसाच्या पयलीं जाता जर जायत 15 दिसां भितर शक्य आसा तशें करून घेतलें। म्हाका सांगलां की संगम म्हणटा ताणें आपूण नळे दिता म्हणून सांगला। मागीर सुर्या नायक म्हणटा ताणें आपूण म्हणल्यार की त्यो पाटयो बी कितें लागता त्यो दिता म्हणल्यार
अशे तरेन म्हाका दिसता की हें सगळें आपोआप जावन वतलें. आयज स्टिफनय आमच्या भितर आहा. खूब बरें दिसता की आयज स्वता जावन तो आयिल्लो आसा. सगळ्यांक परत एक फावटी मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.